थोडे उद्यमाची साम्राज्य उभारतात, थोडे दुडवा काजान करतात आणि असात थोडे जे हजारो लोकांच्या जीविताक सुशेग दिवचे मिसांव चलयतात. Ladies and gentlemen, ETNow.in Business Conclave and Award, Transformative Philanthropy and Community Leadership. And the winner is Michael D'Souza. ही जावन आसा मायकल डिसोजाची खाणी. पयण एका इराद्याचे. मंगळुराक लक्षिल्ल्या पुत्तुरान जल्मल्ल्या मायकल डिसोजाचे पयण एका साद्या बळ्या उद्यमी पाडतळाच्या कुटुंबात सुरवातले. ल्हान प्रमाणाच्या सोजा मेटल मार्टतावन सुरवात केल्ली ताची यात्रा मंगळुरात वेगवेगळ्या यशस्वी उद्यमांक बुन्याद घालून पावली. ड्यून्स अँड आयव्हरी ग्रँड तसल्या ब्रँडा मरिफात तो एक मानाचो आणि पयसा दिश्टीचो उद्यमी जावन वर्तवलो. पूण फकत वेव्हारीक यशस्वी ताची दिशा जावंक नातली. ही फकत सुरवात मात जावन आसली. उद्यमा वाडून वता आसतना समाजी तेवशी तसो समर्पणा मनोभाव वाडत गेलो. शिकाप जनांगाक उद्धार करूंक शकता म्हणले दृढ पातळीन ताणें एड्युकेअर म्हणले येवजणेक बुन्याद घाली. हे येवजणे मरिफात हजारो विद्यार्थीच्या उंचले शिकप जोडच्या स्वप्नाक ताणें पाकाटे फुटाशे केले. हाचे बराबर कोनशांतल्याक मनशांमध्ये हाडून तांचे जिवीत पोषित करच्याकी कल्याण निधीचे स्थापन केले. ताचे मिसांव फकत समाज सेवेक मात्र सीमित जावन नातले. एक समुदाय वाडाचे तर ताचे संस्कृतेची उदारगत सयत जायचे म्हणले समजून मायकल डिसोजा कोंकणी भास आणि दायजाक घटाई बरसो एक बळादीक अंश जालो. मायकल डिसोजा विशीं कोंकणी AMDVK येवजणेद्वारी कोंकणी बरोवप्यांक त्या मरिफात कोंकणी साहित्य सशक्त करच्याक आणि फुडाराचे जनंक आपल्या सडापळांक घडसून रावशे करच्याक 100 कोंकणी पुस्तकां उजवाडावच्या मिसावाक ताणें सुरवात दिली. संगताक घालून सांगचे जाल्यार ताणें आपल्या येवजणेद्वारी उंचल्या शिकपाक सिव्हिल सर्व्हिस परीक्षा बरोवंक अतिरिक्तल्यांक उमेद, सांस्कृतिक अस्मिताय घट करूंक, समाजीन कोनशांक लोटल्यांच्या जिविताची उदरगत करूंक एक बळादीक तेंको दिला. ताच्या ह्या मिसावा वावरा खातीर ETNow हांचे मान ऑनर फॉर ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह फिलॉन्थ्रॉफी अँड कम्युनिटी लिडरशिप तसले राष्ट्रीय मट्टाचे पुरस्कार ताका फावो जाल्यात. मंगळूरच्या दर्यातडीतावन UAEच्या क्षितिजा पर्यंत मायकल डिसोजाचे पैण आमकां एक खरी यशस्वी आमी कितें पुजयता म्हणल्याचेर न्हय, आमी कितल्या लोकांक वयर उबारला म्हणलें मोतींत हाडटा. We are custodian of a wealth. It is not our wealth. In that custodian, तुका एकदां एक अवकाश दिला, तुका जाय तितल्यान दवरू, उरलें तुका आलें करता पळयता कोणा देव. इतले म्हणटाच मायकल डिसोजा एक यशस्वी उद्यमी, महादानी, संस्कृतेचो दार्शनिक आणि जनांगाचो प्रेरक म्हणल्यांत कसलेंच दुबाव ना.